नमस्कार, पळोवया प्रायम खबरो। मोपा विमानतळाक सरकाराचे प्राधान्य ना। मुख्यमंत्री म्हणटा मोपा स्थगीत दवरूंक ना पूण घाई ना। पयली 6 लेन हायवे मागीर मोपा। EIA उपरांत टेंडरा। केंद्रीय वन आणि पर्यावरण मंत्रालयाचे पश्चिम घाटावेले निर्णयाक गोवा फाउंडेशन दितले आव्हान। गाडगीळ अहवाल कुशीक दवरलो म्हूण क्लॉड आल्वारिसाक तिडक। गोंयान बेकायदेशीरपणान रावपाक मेळचे म्हूण पुलिशेच्या फॉरेन रजिस्ट्रेशन विभागाक खावोचे पडटात पैसे। गोंयांतल्यान पळून गेल्ले नायजेरियनांचो दावो। काने बटाट भाज्यांक पेटलो उजो, मात बांगडो अकस्मात देविल्ल्यान गोंयकार खोशी। 100राक 10 बांगडे। माली जेटेवेले ट्रॉलराक लागलो 1 किलो वजनाचो बांगडो। आणि तुळशी लग्नाची तयारी सुरू। बाजार भरल्यात उशिकाणे, चिचे बोटा, जिणे, आवळ्याचे ताळ्यांनी। शुक्रारा सावन लग्नाचो सीझन सुरू। पळयात तुळशीचे लग्नाची तयारी। खबरो विस्तारान। मोपा विमानतळाक सरकाराचे आता प्राधान्य ना। मुख्यमंत्री म्हणटा मोपा स्थगीत दवरूंक ना पूण सरकाराक ताची घाई ना। मोपा विमानतळा पयली 6 लेन हायवे करचो पडटलो। विमानतळा खातीर एन्व्हायरमेंट इम्पॅक्ट असेसमेंट चल्ला। ते उपरांत टेंडरा काडटले। मंत्रिमंडळाचे बसके उपरांत मुख्यमंत्र्यान पत्रकारांक हे सांगले। राष्ट्रीय पत्रकारिता दिसाक 2 दीस उरले आसतना सरकारान पत्रकारांक खातीर आधार येवजण पास केल्या। That MOPA procedure will go as per procedure. It will happen. We are not in hurry. MOPA airport is a greenfield airport. Except land, we are not going to give any money. And the tender documents, whenever they come, they will be very clear that it has to be taking into consideration the Daboli airport operation, because Daboli airport operation will not be shut down. It will be, because now after this inauguration, at least some people should get convinced that it will never be shut down. Today, as of today, we have 4 million passengers already. This year will exceed 4 million. So even before it is inaugurated, capacity is full, 100%. The environment impact assessment process is on. After environment process, everything will be ready. Then we will go for whatever is required to be done as the next step. That is actual tendering. But again there I am making it very clear that it is an economic decision of the person who is quoting. Suppose, let us assume for argument's sake, no one quotes. I have no problem. I will go for after some time again. Passenger पेक्षा चड profitable is cargo. It can become a cargo hub, MRO operation, maintenance, repairs, overhauling. Cargo, MRO, and the third one is hub. That means there can be hotels, there can be many other activities which can give a commercial income, supporting income to the airport. And sixth is passengers. First of all, it will generate employment. Another condition will be that it has to engage local people. Another fear which is in the minds of South Goa, some hotelier, is because they will be at distance, they may suffer, which is not correct, because by the time airport comes, there will be 6 lane connecting it across Goa. 6 lane गयच्यान म्हापशाच्यान मडगांव पर्यंत, पलतडी आनी ह्या सायडीक 6 लेनची आवश्यकता ना, 4 लेन इज एडिक्वेट. 8 वर्सां वयले जर्नलिस्ट आनी 5 ते 8 अशे 2 ग्रुप करून 8 वर्सां वयल्या तांकां 50,000 रुपया अगेन्स्ट पेमेंट ऑफ 5,000 रुपीज फॉर लॅपटॉप, PC, tablet, iPad. You can buy anything up to 50,000. 5,000 रुपया application fee. केंद्रीय वन आणि पर्यावरण मंत्रालयान पश्चिम घाटावेलो कस्तुरी रंगन अहवाल मानून घेतला, जाल्यार माधव गाडगीळ अहवाल कुशीक दवरला। ताका लागून गोवा फाउंडेशन तिडकला। मंत्रालयाच्या निर्णयाक NGT मुखार आव्हान दिवपाचे ताणी थारायला। कालची ऑर्डर ती आयल्या ती बेश्टे म्हणटा की 17 डिसेंबराचे 17 तारीख आमी सगळे आयकताले म्हण सगळे केस
आणि त्या दिस ते निर्णय घेतालो कित्याक गाडगीळ कमिटी एक्सेप्ट करूंक नाल्यार कस्ती रंगान एक्सेप्ट करूंक ते मागीर निर्णय घेतले. आज पर्यंत एनजीटीन कांय ऑर्डर घेवंक ना की ताणें कस्ती रंगाचो रिपोर्ट ताणें स्वीकार केला म्हणून. ते म्हणटा ते मिनिस्ट्रीन स्वीकार केला आणि गाडगीळ इन्कार केला. ते आता ते एनजीटी आमी तेचे मुखार आहात न्हू, ते आमी आता चॅलेंज करतले. कस्तुरी रंगान तो निर्णय घेतला, कस्तुरी रंगान रिपोर्ट स्वीकार करूंक ते आमी आता चॅलेंज करतले 17 तारखेर बिफोर एमजीटी ओनली. हे मिनिस्ट्रीचे डिसिजन चॅलेंज जाता न्हू? होय, आमी चॅलेंज करतले. होय, मिनिस्ट्रीचे डिसिजन. होय होय. गोंय पुलिशेचो फॉरेनर रजिस्ट्रेशन ऑफिस पयशे खावन विदेशी नागरिकांक गोंयांत रावपाक दितात असो सनसनाटी आरोप गोंयांतल्यान पळून गेल्ले नायजेरियनांनी केला. जितले दीस गोंयांत बेकायदेशीर रितीन रावपाक जाय ते प्रमाण पुलीस पयशे घेतात. कांय जाणांनी 8 म्हयने बेकायदेशीर रितीन रावपाक 1 लाख रुपया पासून दिल्यात असो आरोप तांणी न्यूज 66 हे वेबसायटीक दिल्ले मुलाखतीन केला. गोंयांत रावपी चडशा नायजेरियना कडेन जायते डॉक्युमेंट आनी विजा नात हे सगळ्यांक खबर आसा. परवरे नायजेरियन आनी गोंयकारां मदीं जाल्ल्या धुमाकुळांत 53 नायजेरियनाक अटक केल्या उपरांत ही गजाल उक्ताडार आयली. राज्य सरकारान सध्या बेकायदेशीरपणान गोंयांत रावपी विदेशींचेर कारवाय सुरू केल्या. कांय नायजेरियन मुंबय पळून गेल्यात. नायजेरियन म्हणटात विजा सोंपूनय रावतले जाल्यार FRROच्या अधिकाऱ्याक लाच दिवची पडटा. तशें करूनच ते रावतात. डॉक्युमेंट आशिल्ल्या नायजेरियनाक विजाची मुजत सोंपतकच आनी कांय दीस गोंयांत रावपाचें आसत जाल्यार तांकां लाच दिवची पडटा आनी जादा दिसा प्रमाण रक्कम थारायल्ली आसता. 15 दिसां खातीर 5,000 रुपया, म्हयन्याभरा खातीर 10,000 रुपया, 8 म्हयन्यां खातीर 1 लाख रुपया. न्यूज 66.comच्या रिपोर्टा प्रमाण गोंयांत स्टुडंट विजाचेर रावपी नायजेरियन कसल्या ना कसल्या तरी वेवसायांत आसतात. FRROच्या अधिकाऱ्यांक लाच दिवन ते गोंयांत मुजत सोंपल्या उपरांतय रावतात. ते पयशे दितात ना जाल्यार सणा परबे वेळार अधिकाऱ्यांक गिफ्टां दितात. गोंयांत FRROच्या कार्यालयांत ही गुंडुलसांव फाटल्या कितल्याशाच वर्सां सावन चल्ल्यात असो नायजेरियनाचो दावो. हे अधिकारी बेकायदेशीरपणान रावपी कांय विदेशींक नांवान वळखतात अशें तांचें म्हणणें. हे विशीं FRROचो पुलीस अधीक्षक टॉनी रॉड्रिक्साक विचारलें. तो हाचेर कांयच उलोवंक तयार ना. हय म्हणना आनी नाय म्हणना. चडशे नायजेरियन आतां पुण्यांत वचून रावंक लागल्यात. पुणे तांची आवडटी सुवात जाल्या. चडश्यो शिक्षणीक संस्था पुण्यांत आसा आनी तांकां पुण्यांत वचपाक बरें पडटा. चडशे जाणांनी कॉलेजींनी ऍडमिशन घेतलां पूण क्लासींनी ते नासतात. सुमार 800 ते 1000 नायजेरियन पुण्यांत बेकायदेशीरपणान रावतात. गोंयांत घडिल्ल्या प्रकरणा उपरांत गोंयांत रावपी कितलेशेच नायजेरियन पुण्यांत गेल्यात. इतले मजगतीं 20 नायजेरियनांक म्हापशेच्या JMFC कोर्टान बुधवारा जामीन दिला. हेर 20 नायजेरियनाचे जामिनाचेर कोर्ट निकाल दिवपाचो आसा. The same out of 52, around 20 of them were also arrested by Mapsa police station. We had filed a bail for them and also they have been given bail by JMFC Mapsa. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. भाजयो देंवपाचें नांव काडिनात. काने बटाटाक उजो पेटला. नुस्त्याची तीच गत. मात बुधवारा गोंयकारांचे घोस्ताचो बांगडो अकस्मात घस्स करून देंवलो. 100 10 बांगडे पळोवन आम गोंयकार खोशी. हरशी वाणपण करूनय 100 3 ते 4 पडटा. नेमको तुळशी लग्नाकडे बांगडो पडलो. माली जेटेवेल्या एका ट्रॉलराक तर किलभर वजनाचो बांगडो लागलो. हो एक रिकॉर्डच. ताणें शॉकात जावन मिडियाक आपयलें. स्नेहा सबनीसाचो रिपोर्ट. फाटलो म्हयनोभर जालो भाज्यांचो प्रेस वाडत आसा. कानो, बटाट, टमाटर सामके म्हारग जाल्या. नुस्तें तातूंत म्हारग मेळटालें. बांगडे पळयत जाल्यार 100 4 ते 5 मेळटाले. आयज आमी पणजे बाजारांत या आनी पळोवया सध्या बांगड्याचो रेट कितें आसा तो. बांगडे कशे? बांगडे 50 4 बांगडे घेता. अशें आयज सवाय म्हणून म्हागाचे 100 10 बांगडे. म्हागाचे म्हणटा ते मातशे बरे आसता. ताका रेट बरी आसता आनी बांगडे टेस्टी आसता बरे. बांगडे कशे? ते 100 सो बाय 8 घालता. आयज म्हागाक चड लागला बांगडे म्हणून सवाय जाले. कशे बांगडे? 100 8. आयज सवाय म्हागाचो बांगडो येयला न्हू आमचो निल्लीचो. बांगडे 100 8 घातला बाय. हे 100 100. बाजारूच चडसो बांगडेच दिसता आयज बाजारात. आयज चड हा बांगडो ताका लागून.
कानो टमाट आणि बटाट सध्या रेट कितले बटाटो कांदो 60 रुपये आसा, बटाट 35 आसा, टमाट 35. कांद्याची रेट कितली आसा? कांदे 60 रुपीस किलो, बटाट आणि टमाट बटाटे 30 रुपीस आणि टमाटे 40 रुपीस किलो. कित्याक म्हणून? मग शॉर्टेज जाणं पास पडून व्यापार जाले पिड्या झाले, त्या कारण शॉर्टेज आहे व्यापार, त्याला लागून मारत झाले. रेट कमी बी जाऊ शकता. जाता आणि 15 दिवसांनी रेट जाता म्हणतात आमची थिंगा पार्टी. तातूंतूच माली जेटीर ट्रॉलराक किलभर वजनाचो बांगडो लागलो. येदो बांगडो पळोवन ट्रॉलरवाले शॉकात. ताणी सोमतेच मिडियाक आपयले. बट मैं अभी तक ऐसा मच्छी नहीं मिला बांगड़ा. नॉर्मल बांगड़ा छोटा साइज किलो का 5-6 ऐसे मिलता था. ये पहले बार 1 किलो का साइज मिला, तो अभी मिला है पूरा. हम लोग का बहुत खुशी हुआ, इतना बड़ा बांगड़ा मिला बोल के. पहले बार देखा हम लोग. अभी कितने में बेचेगा? ये बेचेगा नहीं, ये ऐसे रखेगा, एक्सपोर्ट के लिए हम सैंपल के लिए भेजेगा. ये आयज पणजे बाजारात भोंवन पळयले तेन्ना बांगडो अकस्मात सवाय मेळा. 100क 10. हय, बांगडो आयज 100क 10 मेळटा. हरशीं बांगडे 100क 4 नाल्यार 5 मेळटाले. दुसरे वटेन भाजी मात सवाय जावपाचें नांव घेना. कानो टमाट बटाट सारके मुखेल भाजयांचो प्रेस वाडत आसा आनी म्हयनोभर तरी रेट असोच उरतलो अशें विक्रेते म्हणटात. प्रुडंटा खातीर स्नेहा सबनीसा वांगडा तुळशीदास च्यारी आनी सुशांत पळ. आतां घेवया एक वेवसायीक विसव.